पयलीं हांव प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तान सगळ्याक शुभेच्छा दिता। आनी आज जे दोन पुतले स्टॅच्यू जे महात्मा गांधीजी तशेंच डॉक्टर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दोन स्टॅच्यूचे आज अनावरण झाला। आमचे अग्रचे मिनिस्टर श्री रवी नाईक तशेंच म्हाज्या वांगडी सगळे आमचे वायस चेअरपर्सन आसा डांगी अशोक डांगी, तशेंच आमचे सगळे कावन्सिलर्स आसा, तशेंच मिडिया प्रेस, तशेंच चीफ ऑफिसर, डेप्युटी एडिशनल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार आनी सगळे आमी सगळे नागरीक आसा फोंड्याचे। खूब आनंद जाता की आज प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तान जेणे आमकां कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें, समान अधिकार आनी हक दिलो आनी ह्या अधिकार आनी हक मेळोवपाक तेंचे खूब कश्ट आसा। आनी ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाक जे आमी ग्रंथ म्हणटा, हे आमकां एक पवित्र ग्रंथ हो आमचो, तेका आमी जे आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकरान खूब तेंचे कश्ट आमी पळयल्ले आसा आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपाक। सो हांव तांकां हे दोनूय पुतले जे आज फोंड्यान आशिल्ले, सो मागणी आशिल्ली आनी मागणी जेन्ना हांवें कावन्सिला मुखार घातले फुडाकार घेवन, म्हाका मागणी आशिल्ली लोकांची, तशेंच आमचो संतोष हरिजन आसा आमचो एम्प्लॉय, तशेंच युगा नायक जे ऑर्गनायजेशन तेंची मागणी आशिल्ली, ते लोकांची मागणी आशिल्ली। त्या अनुसार जेन्ना आमी कावन्सिलाक हांवें फुडाकार घेवन रेजोल्युशन घातलें, अशें कावन्सिलरान सपोर्ट केलें आनी हे दोनूय पुतले स्टॅच्यूज हे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री रवी नाईक सर यांनी हे आमकां डोनेट केला। हांव तुमचो खूब आभारी आसा। आनी ह्या गार्डनाक म्हटल्या प्रमाणे ह्या गार्डनान जे हांगा भुरगीं येता खेळपाक, तांकां कळपाक जाय की हे आदर्श महात्मा गांधीजी, तशेंच भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तशेंच शास्त्रीजी जे आमचे पयलीं प्रायम मिनिस्टर पयलींचे, हे सगळे दोनूय तिनूय पुतले आमी हांगा आसा आनी हे तांकां एक एज्युकेशन करपा खातीर हे कितलें योगदान दिलां ते आमच्या देशा खातीर। आमचो देशाचो प्रजासत्ताक दिन ज्या दिसा आमकां ज्या घटनेन सगळो अधिकार दिलो, ही घटना आमकां ती केली आनी सगळे जाती धर्मा लोकांक एक केले आनी सगळ्या भाशा प्रांत सगळे तरेचे एक जाले आमी। आनीक आमकां आयज जे बाबासाहेब आंबेडकरान जी घटना बरयली आनी ते घटनेनुसार हे अधिकार सगळ्या जाती धर्मा एक केले। पण जेन्ना हे आंदोलन जालें देशाचे 1942 त्या वेळार महात्मा गांधी लीड केले आमच्या देशाक। महात्मा गांधी आमकां देश स्वतंत्र करपाक वावरलो, तेचोय आमकां लोकांक उरचें, आमचे भुरगीं गार्डन येता तांकांय कळचें की आमचे देशाचे घटनेचे शिल्पकार आनी स्वतंत्र आमचे फुडारी महात्मा गांधी हांचे भुरग्यांक कळपाक जाय। पण हे पुतळे हांगसर घातल्याक सगळे पुतळे, आनी ह्या पुतळे लोकांक आमकां आमची सदांच दोळे मुखार उरपाक जाय, आमच्या भुरग्यां दोळे मुखार उरपाक जाय की जेणे देश स्वतंत्र केलो, जेणे आमकां घटनेन अधिकार दिलो, जे बाबासाहेब आंबेडकर आनी जे देशा खातीर वावरलो महात्मा गांधी, जे तेच्या खातीर आयज आमचो देश स्वतंत्र जालो। आंबेडकर लागून आमकां आयज घटनेन आमकां अधिकार दिलो सगळो तरेचो। तेन्ना आमी सगळे कितले तरी आसले, आमी सगळे एक आसात आनी एक येवन आमी सगळे आमी जेन्ना भुरग्यां कडेन लडचें पडलें तेन्ना आमी सगळे एक जाले। बाकी वेळार आमचे भितर कितें आसा की आमकां घटनेन स्वतंत्र दिलां आनी घटनेनुसार आमकां उलोवपाक अधिकारय आसा सगळ्या प्रत्येकाक। आनी जेन्ना भुरग्यांचें कितें आमकां येता, भुरगीं आमचे क्रिटिसायज करता, कितें करता, तेन्ना आमी सगळे एक जाता आनी सगळे आमी एक जावन आमी हे देशाची जी आसा प्रगती करपाक जाय, कारण तेंचे पावलार पावल दवरून आनी ते आमी फुडें करतले।